I always try to go on dot. Just the time सांगता ती मागी मीटिंग असुये ना जाल्यार आमचो प्रोग्राम असुये I try to always attend on that dot म्हणटा ते कित्याक लागून दुसऱ्या मनशाचो टायम पेड्यार जावपाक जायना. हांव एकलो अर्दवर लेट जालो जर जाय जाल्यार तुमी जे 100 जाण जमले आसता पळय न्ही 100 मनशांनी अर्दवर कितलो टायम जालो. सो दॅट इज वॉट आय बिकॉज टायम इज व्हेरी प्रिशियस. मनशाच्या जिवितांत टायम सारको प्रिशियस आणि त्या खातीर हांगसर टायमार तुमचे जर पावलो सहभागी जालो तुमी सगळे हांगसर सहभागी जाले त्या बद्दल सगळ्या मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. हांवें मुद्दम येता म्हटलें कित्याक लागून म्हाका तळयेचें काम कसं जालें चोवपाक जाय आशिल्लें. त्या म्हज्या मतदारसंघात अशी एक तळी बांदली हांवें बांदून घेयली जे ल्हानशें फोडकल आशिल्लें 2 मेत्राचें आनी एक थेंब सुद्दां उदक नाशिल्लें. आज वचून पळयलें जर जाय थिंगा जाल्यार ब्युटिफूल म्हणजे दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टँक इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. देवळा मुखार 2 कामाचे देवळा मुखार एक आनी शिवनाथा देवळा मुखार एक 2 तळी आसात. तिसरी बांदल्या ती आमी म्हादेवाच्या देवळा मुखार म्हणजे आशिल्लें ल्हान पोंड आशिल्लें उदकार टेबल आशिल्लो. आज थंय वचून पळयलें जर जाय जाल्यार जशें तुमी हांगसर तळये उदक दिसता तशें उदक ते तळये आसता. खूब बरें काम आमच्या कॉन्ट्रॅक्टान केल्लें आसा. डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटाचें नांव पेड्यार जावपाक जायना आनी ऑफकोर्स आमची कुयदाद इंजिनियर कुयदाद घेतात काळजी घेतात. त्यावेळी खंयी काम आसूं पेडणे आसूं ना जाल्यार आमच्या खंयच्याय तालुक्यान खंयच्याय गांवां काम आसूं ते काम क्वॉलिटी जावपाक जाय आनी इन टायम. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही मिलिंद आनीक फिल्ड इंजिनियर विनू की इन टायम तुमी काम करून घेतलें अशें म्हणून ऑफकोर्स 6 म्हयने पयलीं आमच्यान उद्घाटन करपाक पूण मागीर कोर्ट लागलो. एनिवे बट आय एम हॅपी दॅट सुंदर काम जाल्लें आसा. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जर जमीन दिना न्ही कोमुदार कारण कोमुदार म्हणटा ते पयशे ते कन्सेप्ट येयल्लो सगळे गांवांनी कोमुदार हेणी जमीन सांबाळपाची पूण गांवच्या बऱ्या खातीर दिवपाची. आय टेल यू म्हाकाय कोमुदारान 25,000 जमीन दिली इन 1986 कितें आनी कितें घर बांदून गेलो ना तेजी कॉलेज बांदलें आनी आय टेल यू कोमुदारान तेन्ना म्हाका ती जमीन दिली म्हणून त्याची बेनिफीट कितें जालो जर जाय जाल्यार गोंयच्यान 2,800 इंजिनियर जावन गेले. हांव जमीन घेतलो आनी विकती घेतलो आनी बांदताना कॅशात जावचें नाशिल्लें. म्हाका ती जमीन सादारणशे 5 रुपयान 50 रुपया अशी तरी मेळ्ळी आनी म्हणून ती लिजाचेर आनी ती जमीन मेळ्ळी कारण म्हणजे 800 डॉक्टर जावन गेले. होमिओपॅथी कॉलेज केली त्या कॉलेजींतल्यान 800 डॉक्टर्स जाले आनी आपूण सांगता म्हाका 2 वर्सां परमिशन मेळनाशिल्लें पूण आज परमिशन मेळ्ळा. सो आय हॅड टू गो टू शिवराज टू सेलिब्रेट परमिशन मेळ्ळा. आनी सांगला तशें म्हणजे 2008 सुमार इंजिनियर्स गोंयचे भुरगे चड करून सामके म्हणजे 90% गोंयचे भुरगे आसा. ह्या आज वेगळ्या आख्ख्या जगाच्या वेगवेगळ्या भागांनी आसा. म्हणजे दे आर इन कॅनडा, दे आर इन युरोप, दे आर इन अमेरिका, दे आर इन मेजर सिटीज ऑफ आमचे दिल्ली म्हूण बेंगलोर म्हूण पुना म्हूण हे सगळे सिटीनी आसात. लक्षात घेयात की अशे कार्यक्रमाचे निमित्तान म्हाका एक विनंती करून दिसता ती अशी म्हाका पयलीं सारकी एक्झॅक्टली कल्पना नाशिल्ली ती शिर्डीच्या हांगसर येवपाक कितले टायम लागता म्हणटा तो. कित्याक राती हांव पणजे रावल्लो आनीक पणजे रावलो म्हणटकीर हांवें म्हटलें 10 वरांचेर येता अशें म्हणून पूण सक्का फुडें म्हाका परत शिर्डी वयचो पडलो. सो 6:30 वरांचेर उठलो शिर्डी गेलो शिर्डीच्यान परत मागीर चिंतपाक पडला अरे म्हटल्यार कितें जें आसा पळय न्ही तें नजरे हाडून दिता. ही बाजू सामो सोडून ही बाजू घेतली जर जाय जाल्यार सरकारान लोकांक तो कितें आमकां सांगता केन्नाय तें लोकां खातीर सांगता. देश आमच्या गांवच्या गोंयच्या जनतेच्या भल्या खातीर सांगता आनी म्हणून ताचे 2-3 सजेशन्स इवन असेंब्ली टायमार सुद्दां हांवें पळयलीं की येस ही इज अ व्हेरी कमिटेड एंड व्हेरी कन्स्ट्रक्टिव्ह MLA जो आमकां आमच्या विधानसभेक फावो जाला. धाडटात ते WRD धाडटात आमकां पूण ट्रिटमेंट आनी मागीर पायपान उदकान घरा धाडपाक दॅट गोज PWD दोन डिपार्टमेंट. आय फेल्ट that this department must be entrusted with him so that he will be able to deliver and perform because PWD has got roads, buildings, infrastructure, water supply and it's one big department. It's like a big body. So each section is a department by itself and it can't be handled by one person. I think central government also has got now a Jal ministry. So it should be in that line so that everything from treating, storing and supplying, everything should be by one ministry, not one here, Tepo Oloi. It should not happen like this. And I am confident I will send that note to the Chief Minister to split all the administrative process asa tinga, departmental officer shift korpa jayega tinga. But when it is under one control, it works very well and it will be efficient for the people.
नाल्यार आयज एक फोन केलो तो म्हणटा मुगे न्ही तेका फोन कर, तो म्हणटालो तो ते कळे, आनी अशें नाटकां जातात. सो दॅट्स वाय आय वॉन्ट दॅट वी शूड गेट, आनी आमकां उदकाचे प्रॉब्लम भरपूर आसा हिंगा ऑफ नॉट गेटिंग वॉटर इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. So I am very, very grateful. I won't take much time. I'm also grateful for work, maybe for politics, maybe for lunches and dinners, but for work, you came, conquered and delivered. तुम्ही जाणा पासून लास्ट गोंसा पहिले आमकां सबमर्सिबल कितें एम्फिबियस मशीन धाडलोले, स्पेशली मोडगांवसून धाडले. आमी पोंबुरपाचे ते पाट्यार आहा ते न केले ना ते केले. मागीर उस्कोय थिंगा आनी पोंबुरपाचे हें केलं तेन्ना ते मशीन व्हरपाक इतले त्रास जाले. नेक्स्ट डे मुगे आवय मेलोली. हांव तुका तेंय सांगता ते राती, पूण हांव वाजून आशिल्लो राती, कित्याक कॉर्डिनेशन करपाक लायट ऑफ करपाक जाय आसले सगळे लायटीचे. मागीर वायर टच जायना म्हण, आनी व्हडले मशिनाचे बसून ते सगळे हायट वाडटा, आनी ते हाडले केले. डिस्पायट सगळे म्हणटाले ना ना ना, तेणे इन्स्ट्रक्शन दिले वसात आनी करात, यू फायंड द सोल्युशन म्हण. दिस इज वॉट आय से is one of the hallmarks of a minister. It's not bureaucracy, but it's performance and delivery. So that is why I want to thank Subhash Babu for having taken the initiative and seen it not after this election, but immediately within hardly a span of 6 months the work was done. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.